Check. E36 तुझे कुठून एकटाईन जाता बाबा आमचो तूं मोग कोताय आमची मोदेल जेजू दाता ओ मोग गोल्गोथेन वास दाखव आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगून जाता 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 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं म्हज्या भणीनो आनी भावनो माय मोगाचो योगकार तुमकां कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर सायबाच्या कोयतान मिसांत वांटो घेवच्याक येतात ताणें आमचे पासत सदांच विनंती केलेली आसा जें आमी मागलेलें आसा तें आमकां मेळ्ळेलें आसा तर आमी आर्गां दिवंक आयल्या आनी आनिकूय जें जाय तेंय बी आमी आतां मनांत धरून ह्या मिसांत वांटो घेतना आमची पातकां आमी कबूल करया देव आमकां इतलें बरें कोत्ता पूण देवाक दुसरें सगळें तो जियेता ताका आमी विसरता आमी आमच्याच आपलेपणान जियेता तें सगळें आमचें पातक आसा तें कबूल करया आनी बरी तयारी करीत आयिल्लीं आसा आमी आयज रातीक आनी फाल्यां म्हणल्यार हितूं क्रिसमस जेजू आमच्या काळजांत येवन पोत्तून पोत्तून आमकां आपल्या मोगान आपले शक्तीन आपले पदवेन तो व्हरूंक येता तर ताका स्विकारूंक आमी काळजांत थोन आतां दूख धरून आमच्या पातकांची मोगसाणें मागया हांव पातकी सोडपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं मागुया सुम्या जेजू वेगी वेगी ये कळाव करिनाका तुज्या दोयाळ मोगाचेर आनी आमी पातयेवन आसाव
आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोवे पुतात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जिवंक लागलो. ताचे भोंवतणचे सोर दुस्मानाच्यो लढायो सोर्वेस्परान थांबयलेल्यो. तेन्ना राजान नातानान प्रवाड्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तुंबून रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनान आसा तें सगळें कर, कित्याक सुर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. पूण तेच राती सुर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सुर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो, आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशांचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो, आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो, आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदी म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलेले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सुर्वेस्पर कळीत करता. सुर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सुर्वेस्पर तुज्या तान एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वस्तुलीं, आनी तुजें सिंहासन सासणांक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सुर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सुर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. तुजो मोग सुर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. आमचो जबाब, तुजो मोग सुर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदां काल तोगयतलो. हांवें स्थापलेलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सुर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदां काल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब, तुजो मोग सुर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia.
फांत्यावेलें व्हरून तूं सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या कालोकांत आनी मोर्नाचे सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआंवाचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडून तो आयलो, तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मनांच्या आनी आमचो द्वेश धुतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवद्याचे तोंडी मागां थावन ताणें बसायलोलें. आमच्या दुस्मनांच्या हातांतली सुटोवन भिरांतीन विणे आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाळ ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापाय अब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपले सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवंत तारोकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या प्रवजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वयतलोय. पातकांचें बोक्षणें दिता त्या तारोण्याची ओळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदे सुकतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोर्नाचे सावळेंत जियेतोल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. भयणीनो आनी भावनो, आमी कित्याक लागून दुबावता? तुमी म्हणटलेत ना, देवाचो मोग आमचे सवे आसा म्हणून आमी दुबावना, पूण ते भाशेन कित्याक जियेना? फकत ते भाशेन म्हणूनच न्हय, ते भाशेन आमी जियोंकूय जाय. कशी जियेतल्या? प्रत्येक प्रसंग आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना त्या प्रसंगांतल्यान कशे भाशेन म्हण आमी ताका प्रतिसाद दिता, रिस्पॉन्स दिता. कितेंय जावं, खंयच्याय वेळार, सगळो वेळ. ताका लागून आमी जागृत रावलेलीं देवाक जाय. कित्याक आमचो मनोभव, एटिट्यूड त्या वेळार आमकां कळटा आनी आमी खास आमचें जिवीत हिचोर थिरायलेलें आसा तें आमकां कळोंक लागता. आनी तें तर आमी ताचेर थिरायलां जाल्यार हें आमकां मेळोंकूच जाय. कितें? पयले सुवातेर समजणी, दुसरे सुवातेर शांती, तिसरे सुवातेर एक आनंद, कित्याक तो आमचे सवे वावुरता आनी आमी ताका सहकार दिता. तेन्नाच की आमी खरेपणी तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या. कित्याक हिंचेय परिस्थितीन पावलो कितें म्हणटा, हिंचेय परिस्थितीन कितें बरें वायट कितेंय जावं
तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. पयल्या वाचपान आमकां सांगलां दावीद व्हडलो राजा जालो पूण तो समजलो की आपल्या वस्तूंकी आतां हांव देवाक एक मंदीर बांदतलो. नातानाक ताणें सांगलें, देवान नातानाक सांगलें, ओपून दिता हांव तीं दानां मोयपासन मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी तीं बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलोले वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितोळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादांनी परगटले. उतरां वरते मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावन देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरकेंच्या सोर दरबारान सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत. हांव पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.